एज आम्ही कॉन्ट्रॅक्टर जाका तो कॉन्ट्रॅक्ट मेळल्लो हा रिगार्डिंग ड्रेजिंग ऑफ द सँड बार एट द माउथ ऑफ द रिवर बाब कैलाश तो कॉन्ट्रॅक्टर ताका घेवन येयल्ली हा आनी एट द शापारा जेटी आनी आमी ताका आमच्या मध्ये हा आमचो वॉर्ड मेंबर स्थानीक वॉर्ड मेंबर बाब सुरेन आनी प्रेसिडेंट ऑफ द शापारा जेटी बलबीम आणि तेणे आता फाल्यां साकून आपल्याची टेक्निकल टीम हाडटा म्हणून सांगल्यार टू स्टडी द फिजिबिलिटी. सो विदीन दीस वीक ही वील लेट मी नो हाव फिजिबल इट इज फॉर हीम आनी ताका जाय आहा तितले एसिस्टन्स रिगार्डींग स्टोरेज आमच्या फिशरीज डिपार्टमेंटाचे प्लेस हांगा आहा ही कॅन स्टोर द सँड वॉट ही इज एक्सट्रॅक्टींग एंड देन ही कॅन टेक इट टू डिस्पोज इट. सो आमचो पंचायतीचो हेल्प हा, आमचो जेटी प्रेसिडेंट एंड हीज एंटायर टिमीचो हेल्प हा आनी आमच्या फिशरीज डिपार्टमेंटाचोय ताका हेल्प हा. बट ओन्ली थिंग ही हॅज टू स्टार्ट व्हेरी सून. आनी ताका म्हाका दिसता वर्क ऑर्डरूय मातशें लेट मेवली. फाटली 2 वर्सां आमी पळयता तुमी हो इश्यू काडयतात, असेंब्लीनी काडला तुमी. कित्याक डिले जाता? सरकार दुर्लक्ष करता काय आमचो कन्सर्न मिनिस्टर? आय एम ओनली प्रेइंग, आय डोंट वॉन्ट टू ब्लेम एनीबडी. आमचें कार्य आहा की काम करून घेवंक जाय. एका तेका ब्लेम करून म्हाजे कॅप तेज्या हॉड्यार घातले तेजे तसलें न्हू. आय वॉन्ट सोल्युशन एंड एट लास्ट आय ब्रॉट दॅट कॉन्ट्रॅक्टर ऑन सायट एंड आय एम looking forward for positive reply from his end. Any idea when this work is going to This start? week he will tell me how feasible it is and then we'll start the work. सांगपाचें म्हणजे आमी आयज आमकां हेच्या पयलें 110 कोटी रुपया येयल्ले ट्रेनींग हॉल घालपाक आनी पत्रकार आसतना पत्रकारान सांगलें तें करता म्हणून. जेन्ना ते 10 कोटी ना तेच्या उपरांत आनी पयशे येयले. आता मॅडम दिलारे लोक हांगा पावल्या, आयची गजाल कितें ती आमकां सांगा. आयची गजाल म्हणजे ती स्टोरी ते जाय न्हू सांगपाक. आयज ती हेच्या पयलीं फिशरीज मिनिस्टराक सुद्दां पयलें, आतांच्या फिशरीज मिनिस्टराक पयलें जाल्यार ताणें 1-2 ना येयलो. तेच्या उपरांत आमी तेजे कडेन गेले कांय ना. आतां मॅडम आहा ती 4-5 फावटी येयली. काम जावं ना जावं म्हणून तिणें तरी आश्वासन दिवन कितें तरी दाखयता ती बाबा आपूण करतली म्हणून. कित्याक आमची शिवोलेची ती आयज MLA आहा त्या कारणान आमी म्हणपाचें आतां ती करता न्हू तें आमकां बऱ्याक लागूनच करता कशें दिसता. आज फिशरीसाक दिला, फिशरीसाक सांगलें कोण ते अजून तकलीच वयर काडिना, फक्त करता ड्रेजिंग करता. सो मॅडमने उतर दिला की काम चालू जातलें वेकांत तुमचे कॉपरेशन आसतलें काय? मॅडमीन आनीकूय मनीस हाडलेले, सर्वे हाडले, कोणी हाडले आनी दाखयले तिणें. आतां कितें आतां केन्ना जाता तेन्ना कितें आतां तरी आसतना तेणें सांगलां आपूण पळयता म्हणून आनी कशें कितें जातलें तें शुवर हें करूं ना. पूण आतां सुरू करीत जाल्यार एक टायम म्हाका दिसता बरें पडटलें आनी थोड्या दिसांनी सुरू करीत जाल्यार मातशें डिफिकल्ट जातलें. कित्याक फुडें वाऱ्याचे दीस. तुमचें कॉपरेशन तांकां आसतलें फिशरमॅन? आमचें फूल कॉपरेशन आहा. कित्याक आमकां जाय येवन गेल्ले सगळे फिशींग हांगाल्यान मारून वयता आनी आमी लाभ आजून आमी भिवन उक्ते करून दवरलेल्या बोटी वचपाक फुटून आजून मरता म्हणून हें करता आनी हांगर थोडेशे बेश्टे म्हणटा फुटोन आसता फुटले म्हणून सांगता. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.